बरो दिसलो बरो पाऊस पडलो ना कशाने पाऊस पडला सगळ्या आमच्या दिना पडला तुमच्या दिना पडला तरी असताना तुम्ही देवाच्या मोगान आणि सान फ्रान्सिस शहराच्या देवस्थानान धामी गेल्या जाणटे तशीच नेणटी भुरगीं तशीच सगळीं पळय बघा देवा पडल्यान हात वयर उबारून आयदान येवया आमकां हिंगा हाडून आयज हालेलुया हालेलुया पळया पळया गाड्यान हालेलुया 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 आयदान तुका बापा आयदान तुका जेजू आयदान तुका पवित्र हालेलुया हालेलुया जायती जाण येवंक पावंक ना न्हिदोनात पावसाक लागून थोडी कामाक वचोंक ना थोडी इस्कोलाक वचोंक ना थोडी राती दुयेंत पडल्यात थोडी मेल्यात पूण देवान आमकां आयचो दीस हालेलुया हालेलुया कित्याक लागून आयचो दीस दिलो देवान आमकां तेजेशी मागोवंक म्हाका एक म्हजो फ्रेंड एक दीस फोन करून सांगतालो सकाळी फुडेंच फोन केला म्हाका आनी म्हणटा माग तुजे पासत आमचे पासत माग रे कितें म्हणून मागून तुजे पासत आयज देवान दीस दिला मरे आमकां कित्याक लागून दीस दिला कितें तरी देवान बरें दवरलां म्हणून तेणें आमकां उठाय केला आयज जेंकां कांयच काम नासलें तेंकां ताणें आपयल्यात आनी आमकां दवरल्यात कित्याक कितें तरी बरें आमच्या जिवितांत देवान करून मांडून दवरलेलें आहा कितें मागया देवाक आर्गां दिवया देवाचो मोग करया आनी मांडलेलें दवरलेलें आसा तें घेवया काय फकत मागत रावया देवाची कितें करया कित्याक लागून देवान दिला हो दीस देवान आमकां बऱ्यो बऱ्यो वस्तू मांडून दवरलेल्यो आसात आमकां दिवपाक तेका लागून तेणें आमकां हो आयचो दीस दिलो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इतिहास धर्मदूतांचो इतिहास 9वो एपिसोड 30 आनी 26 वळ हांव चलत चालू करता आयकात बरे भाशेन जोप्पा नगरांत ताबिता नावाची एक भोगतीण आसली कोण आसली मातशें कोण उलटें बरं कोण आसली आपल्या जिवितांत ती सदांच खूब दयाळ कर्म्यो करताली कसली कितें करताली आनी भीक दिताली भीक मागताली कितें करताली भीक त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली ताणें तिका धुली आनी उपरांत वयल्या वस्त्यान दवरली लिडा जॉपाक लागीं म्हणटोच पेद्रू थंय आसा म्हूण शिसांनी आयकलें तेन्ना दोगां दादल्यांक ताचेशी फाटयले अशें सांगून बेगीन बेगीन आमचेशी ये पेद्रू उठलो आनी तांचे बरोबर गेलो थंय पावना फुडें ताका तांणी मुजल्या वस्त्यान व्हेलो ताका वेळो घालून सगल्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक ताबितान आंगलीं आनी आवरणां केल्लीं ती ताका दाखोवंक लागली ताका वेळो घालून सगल्यो विधवा रडटाल्यो आनी कितें करताल्यो आपणाक त्या ताबितान जी अस्तोरी मेली तिणी आंगलीं आनी आवरणां केल्लीं ती ताका दाखयताली तेतून तांकां सगल्यांक भायर धाडल्यो आनी दिणयेर घालून रावून मागणें केलें उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन परतून ताणें म्हटलें ताबिता उठ तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भक्तांक आनी विधवांक आपयली आनी तांकां ती जिवी जाल्ली दाखयली हांव जें कितें सांगूंक सोदतां तुमकां आयज जें पयलो आत्मा म्हाका सुचयता जें गरज आहा तें सांगपाक म्हणल्यार हें ताबिता ह्या अस्तोरेची जिवीत कितें तुमी नोट केलां कसलें जिवीत तिचें आहलें ती ताबिता नांवाची एक भक्तीण आसली ताबिता कोण आसली भक्तीण तूं कोण
कितें म्हणून वळखतात तुज्या गांवांत? नांवान वळखतात, भक्तीन म्हणून वळखना. सो ती देवाची भक्ती करताली. आमी देवाची भक्ती करतात. ओके, आमी कोणाची भक्ती करतात? देवाची. काय मनशाची? जायते जाण मनशाची भक्ती करतात. पळय ना, इलेक्शनाच्या टायमार दिसती पडटात. जायते जायते तरेची भक्ती आसता. आतां थोडे हेची भक्ती चलता. भुरगीं देखून चलोन मेळटात, ती स्कॉलाक कॉलेजीक ती हेचेर आसतात. झाडू देखून मारतात ते रस्त्याचेर, एके सायडीन फोन आनी एके सायडीन झाडू. जायती भक्ती चलता. सो हिचे कितें ही एक भक्ती नासली. आमी आमकां कशी म्हूण वळखून दिली आमच्या जिवितांत. फाल्यां आमी फाल्यां वो आयज वो फाल्यां आमी मरतलीं, बरोबर ना? कोण तरी आमच्या म्हळ्यार रडटलो. कितें म्हूण रडटलो? बरी भक्ती नासली म्हूण रडटलो? आं, कितें म्हूण रडोंक जाय? नांवान रडोंक जाय काय भक्ती बरी आली म्हूण रडोंक जाय? बरी मनीस भक्ती आपल्या जिवितांत ती सदांच खूब दयाळ करण्यो करताली. आमी कितें करता? कसल्यो करण्यो करता? दयाळ कसल्यो करण्यो आमच्यो? जरी तर आमी दयाळ करण्यो करिना जाल्यार आयज सांग दयाळ करण्यो करूंक लागया. कित्याक मड्याचेर उडास जातलो दयाळ करण्याचो, न्हय धार्मीक वो रागीश करण्याचो. कोणी येयलो जाल्यार घरांत भायर धाडावप, कोणी भिकेक येयला जाल्यार ताका भायर घालप, झगडी करप शेजाऱ्याशी, सुनेशी, सासूमायशी. कसली मनशां आमी? दयाळ कोणाची? सो पयली ती भक्ती नासली, देवाची भक्ती, मनशाची न्हय. आनी ती दयाळ करण्यो करताली आनी भीक मागताली. पळय ना, भीक मागताली. जाणी आहा तुमी? भीक दिताली. आमी भीक दितात. ह्यो तीन वस्तू चड गरजेच्यो आमकां मनाची तयारी करुया. लोक अकस्मात सांगनासतना मरता. कोण हॉस्पिटलांत कडेन, कोण रस्त्यान चलयता तेन्ना, कोण चलता वॉकिंगाक वयता, तोय मनीस मरता. अकस्मात प्लेनाचेर एक्सिडेंट जातात, बसीचे एक्सिडेंट जातात. कोण केन्ना आसतलो म्हूण खबर ना. आमच्या मनाची तयारी करुया आनी ह्यो वस्तू देवाची भक्ती जावया. देवाची भक्ती जावपाक देवाचें उतर वाचूंक जाय. सायडीन मागीर कोणाची भक्ती नासली? कितें म्हणलें जेन्ना देवदूत देवाचें उतर घेवन येयलो, कितें म्हणलें? हांगा सावन धरया तुजी चाकून. चाकून म्हळ्यार तुजी चाकून म्हळ्यार तुजी भक्ती जावं म्हजें सगळें म्हज्या उतरा प्रमाणे वो म्हज्या माणच्या उतरा प्रमाणे. म्हजें जिवीत कसलें? देवाच्या उतरा प्रमाणे हालतिकायेचें, दयाळायेचें, भीक दिवपाचें, दुसऱ्याक आदार करपाचें. ताका वेळो घालून सगळ्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक काबितान आंगली आनी आवरणां केल्ली ती ताका दाखोवंक लागल्यो. ती टेलर आसली, डिझायनर आसली. ती करून तांकां विधवांक गरिबांक ती दिताली. ती आतां सगळीं मया येयल्यांत आनी दाखयतात तेदूर पळय मरे ती आमकां काय बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून दिताली. आमच्या मळ्याचेर कोण येतलीं? कितें म्हूण येतलीं? रागान मेली म्हूण येतलीं? तिडकेन मेली म्हूण येतलीं? भोगशी नासतना मेली म्हूण येतलीं? देव दर एकल्याक सोयीक दिता. म्हाका सोयीक दिता मातशें जीएमसींत वचपाक, गियेकांक भेट करपाक, घराघरांनी वचपाक. जी कोण जाणटी आसात तांकां. एके मायशी हांव गेल्लो. ती माय 75 वर्सां. ती माय कशी आली म्हळ्यार ती म्हणटा, माय बाबा हांव दुयेंत पडटालें, परतून परतून दुयेंत पडटा. आमी बरी चलता मगे तूं, तुका आयकोंक येता, उलोवंक जाता, बरी जेयता तूं. कितें जालें? ना रे बेजासां येता, कोणाचें उलयत दिसना म्हाका. हांवें दुयेंत म्हणल्यार तूं जाणा
म्हजे बरोबर हॉस्पिटलांत गेलो हांव तुका जीएमसी वतना दुयेंत सगळे थिंगात तुका दुयेंस आनी दुयेंत म्हळ्यार कितें तें कळटलें तुका देवान एकटें व्हडलें घर दिलां तुका देवान काजारी जिवीत दिवन 70 वर्सां जालीं तुका देवान 4 भुरगीं दिलीं चारूय भुरग्यांचे काजार जाले एकलें भुरगें तुज्या आंगार व्हरून गेलें चारूय भुरग्यांक भुरगीं जालीं एकलें भुरगें तुजें भुरगें नासतना ना आनी भुरग्यांक काजार जावन भुरगीं जालीं नातरां दोतरां जालीं तिका आनी म्हणलें मागीर कसलें दुयेंस तुका कितें तूं चिंत्ता कोणाचें तूं चिंत्ता देवाचें चिंत्ता काय तूं तुजें चिंत्ता जो कोण आपलें चिंत्ता तो दुयेंत पडटा जो कोण देवाचें चिंत्ता तो देवान कसल्यो कसल्यो मिलाग्र्यो अजापां आपल्या पासत आपल्या घराब्याक पासत केल्या तूं वेचता जो आपलें चिंत्ता आपल्याचेरूच रांदून आसता आपल्याक कितें म्हणलें आहा कोणें कितें म्हणलां तेंच येवन आसता आनी भोंवूंक गेलो एका तुका म्हाका एक ऑर्फनेजांत भायल्यान ऑर्फनेज ओल्ड एज होमान गेलो ओल्ड एज होमाच्या भायल्यान एकली वस्तुली तोंड काडटाली जाणटी हांवें म्हाका फोटो काडलो तुजो म्हळ्यार मागीर तुका कितलीं वर्सां 80 वर्सां म्हाका लागली 80 वर्सां तूं बँड घालता आनी आजून तोंड काडटा वय म्हणटा म्हाका संवय आहा अजून देवान तुका बरी भलायकी दिल्या ही 75 वर्सांची ती घाला परमता आनी ती भायल्यान एके ऑर्फनेज हिंगा ओल्ड एज होमान ती तोंड काडटा आनी एका घरांत गेलो म्हज्या इश्टाच्या मायंड साफ करपाक ती 80 आनी 100 वर्सां भायल्यान पावताच ती तोंड काडटाली वताक वत पडटालें आनी वताक तोंड काडटाली मागीर तूं 80 आनी 100 वर्सां जालीं आजून तोंड काडटा हांव मरो पासून देवान म्हाका तोंड काडूंक आदार दिल्यार पुरो म्हण हांव मागता बाबा म्हाका दुयेंत पडोंक नाका म्हाका हें काम करून मरोंक जाय आनी ती 75 वर्सांची कितें करता म्हळ्यार कितें करता परमता जायतें बरें आमी करताय पूण तितूंत आमी परमता तेका बापूय ना देव ना आनी एकलो इश्ट म्हाका सांगतालो आपूण दुयेंत जालो हॉस्पिटलांत गेलो टेस्ट करपाक आनी डॉक्टरान टेस्ट केले आनी म्हणजे जायते दुयेंसाचे रिपोर्ट वाडलेले आसले आपूण गेलो घरा येवन सगळे जेवणाचे वस्तू हांवें चेंज केलो म्हणटा सालाद खावंक लागलो फळां खावंक लागलो शीत बंद केले मांस बंद केले आनी एका म्हणटा परतून गेलो चॅक करपाक सगळे रिपोर्ट तेजे बरें जाले दोतोर पळय अजाप जालो दोतोर म्हणटालो खूंय वचून येयलो रे कितें जादू केलो तुवें कित्याक 100 किलो तेजे देंवले एका म्हयन्या भितर कितें करून तो म्हणटा कितें केलें सगळे म्हणटा जिबेर आहा साखर कोणाक जाय साखर सुरयेक घालपाक कोणाक जाय जिबेक जाय वय ना टेस्ट कोणाक जायो एक जिबेक जायो हांव जाणा आसलो जिबीक आनी मरण जिबेर आहा म्हूण पूण तेणें म्हाका सांगलें भलायकी आनी दुयेंसूय जिबेर आहा म्हूण जरी तर आमी जिबेक कंट्रोल करूंक जाता जिबेक आमी सांगूंक जाता नाका साखर नाका ओ दूध नाका ओ मांस नाका जाल्यार म्हणटा तुजी भलायकी एकदम बरी जावपाक जाता जायत जाण मागण्या येतात रितीराक मागतात दुयेंत आहात म्हणून पूण जीव उलोवपाचें कांयच्या काय उलोवपाचें बंद करिनात आनी कांयच्या काय हावपाचें बंद करिनात फकत रितीराक भोंवतात जेजू म्हाका बरो कर भायल्यान बरी बरी जेवणां खावप आनी दुयेंत पडप सो हे दोन वस्तू तुमकां सांगूंक सोदता आनी मागीर ते मांयक हांव सांगतालो 75 वर्सांची मांय ती परतून म्हाका फोन करताली तेन्ना हांव तुका ही खबर सांगता मागीर ताबिता उस्कडेची तेन्ना तिणें म्हाका सांगलें बाबा म्हाका परमपाची संवय जाल्या म्हाका म्हजी 4 भुरग्यांक काजार दिली भुरगीं दिली भुरग्यांक नातरां पोत्रां दिली ते म्हाका पळोवपाक कुट्टे जालां मरे हांव म्हाका परमपाची संवय जाल्या आनी म्हळें पवित्र आत्मा तुका आदार दिता तुजी चूक उगडाटी करता ह्या वेळार
दिसाच्या बलिदानान वांटो घेताना दोळे बंद करूया आनी आमच्यो चुकीचेर नदर मारया, आमचे जिवेचेर नदर. कितें हांव उलयतां, हांव देवाची भक्तीन जाल्यार देवाचे उतरां प्रमाणे उलयतां, हांव दोयाळ काळजाची काय हांव रागिश्ट बोक्सांनी दिवपाक हांव तयार ना, हांव चामटी हिमटी भामटी कोण हांव काय दोयाळ दुसऱ्याक वाडटा तसली. हांव फादरा बरोबर आसल्यार 2 वर्सां जातलीं. हांव ताका बारीक पळयतां, जायते गरीब येतात, जायती भिकारी येतात, तांकां कोणाक पत्त्या हातांनी घालिना. आपल्याचें कितें आसा तितलें तो वाडटा, हाडून दवरता तांकां दिवपाक. आमी तसल्यो सोय्यो करुया. मदर तेरेसानी तशी सोय केली. आमच्या आवय बापायनी थोड्यांनी आमकां सोय केल्या. आनी एक बोक्सांनी दिवपाची सोय करुया. ही माय म्हाका सांगताली, ती माय आपल्याची ती शेजारी कोण न्ही आपले झाड ते बागेन वताले म्हणून आमचें झाडूच कापलें. पाड पडली ती म्हणूंक लागली, तेंचें बरें जावचें ना. हांवें म्हणलें माय आमचो दीस जालें मगे वचपाचें, तूं 86 जाता, फाल्यां मेली जाल्यार तांकां भुक्षी नासतनाच वयतली. आमच्या बापान बरयलेलें आहा, जशी आमी आमच्या चुकलेल्यांक भुक्षी नांव तशीच आमची. तूं जर तिका तांकां भुक्षी ना जाल्यार तूं हिंगाच उरतली मगे मेल्या उपरांत, मागीर तूं दिश्टी पडटली. कोणाक कितलेंय मिसां दिल्या जाल्यार तुवें तांकां भोगसूंक ना जाल्यार कशें तुजी पालकान देव भोगशितलो. तुज्या पांयाक फातर मारून दवरता तूं, तुका वसोंक नाका सरकार, खडपां मारून दवरता. जेन्ना आमी दुसऱ्याक भोगशिना आमी एकटे भाशेन आमी फातर मारून पांयाक दवरता आनी जेन्ना टायम येता सरकार वचपाचो आमी हिंगाच घुसपतली. सो गरजेचें आमी एकामेकाक भोगशिया. कोणाकच राग घेवन रावचो न्ही, खालती जावया. हो वेळ दिसाच्या बलिदानाचो जेजू आमकां आपल्याकूच दिवंक सोदता. आपल्याच मांसाचें रगत, आपलीच कूड आमकां दिवंक सोदता. खालचो जाला देव मनीस जाला, आमचे मदें जेवंक सोदता. आमी ह्या जेजू सांगाता खालती जावया आनी जुनी आमी चुकल्यांक तिका भोगसोया मागुया. आनी हांवें तिका म्हणलें माय तिका भोगोशी, ती म्हाका भोगसूंक जायना रे बाबा. हांवें म्हणलें जेजून आमकां भोगशिली न्हू, जेजून आमकां भोगशिली म्हूण तिका भोगसुया. आनी म्हणलें दोळे बंद कर आनी म्हूण म्हज्या बरोबर मागणी म्हळ्यार तुमी म्हणात म्हज्या बरोबर दोळे बंद करात. जेजू तुवें म्हाका भोगशिलो, हांवें पातकी, म्हाकाय भोगसोळें फावनासलें, पूण तुवें म्हजो इतलो मोग केलो. तुवें म्हाका पुरसार म्हणून सगळीं म्हजी पातकां भोगशिली. त्याच मोगान हांव म्हज्या शेजाऱ्यांक म्हज्या गोंयच्यांक भोगशिना. म्हजेशी जायना तांकां भोगसूंक, म्हजे भितर राग आहा, पूण जेजू तुज्या मोगान हांव तांकां भोगशिता. जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. आमेन. आमेन.